देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुकाय देव कृपा आनी तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमकांच न्हय पूण जे आख्ख्या संवसारांत ह्या मिसान वांटो घेतात सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी आयज ही इंतेसांव आसात तांचे पासून आमी मागया. बर्थडे रॉकी रॉड्रिगेज, बरी सावथ भलायकी विओला फेरेराक, म्हयन्याचे मीस जॉसलिन हेंड्रिक्स, ओतम्या पासत लुडमिला डिकोस्ता, बाबा क्रिस्टेलो कार्वालो हाचो पयलो बर्थडे. ट्रुडी क्रूज आनी रॉक क्रूज तांकां बरी सावथ भलायकी. ओतम्या पासत डोमिंग झेवियर दिनवासनेचे मीस सिस्टर अकिला आनी फामिली आनी वेगी बरी सावथ भलायकी फाव जावच्याक विन्सेंट दिनिजाक. त्या भायर बर्थडे सेलिब्रेट करता हिल्डा डिमेलो आनी आमी मागया डोमिंगा मारिया डायसा पासत. ही सगळी इंतेसां मनांत दवरया, मागया आमी एकामेका पासत आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमी आमच्या मागण्यांत दवरया आनी आमी मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी आमी दुसऱ्यांचेर निशेध मारता. तांकां ताणें अशें करूंक जाल्लें, तें ताणें करूंक ना, हें अशें जावंक जाल्लें, हे भशेन म्हणटा हांव. दुसऱ्यांक आमी मानार कोत्ता एक वाटी, पूण तें जें आमी दुसऱ्यांक म्हणटा तें आमी कोत्ता. आयज आमचो विशय असो आसा की ज्या मापान आमी दुसऱ्यांक मेजता त्याच मापान आमी आमकांच मेजता. तर ही स्टँडर्ड जी आमची आसा ती कशी आसूंक जाय. हें सगळें जें आमी म्हणटा आनी कोत्ता तें देवाचे मोहिमे पासत वो आमच्याच बरेपणा पासत. देवाचे मोहिमे पासत आसत जाल्यार तें सगळें बरें जातलें आनी सदांच आमचें जिवीत तर अदीक सुफळ जावंक जाय, दुसऱ्या पासत आमी बरें करूंक जाय. जेन्ना आमी आमचेच पासत जियेता तेन्ना आमची प्रगती जायना. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक एक हांसो पर्यंत दिलो, बरे भशेन तांकां स्विकारली, कितें बरें म्हणलें, वायट कोण कितें म्हणटा जाल्यार आमी त्या वायटान भाग घेना, पूण हय अशें जाता केन्नाय, पूण अशेंय जाता तें आमच्यान तांचें दाखोवंक जाता. हे भशेन करूंक ना जाल्यार आमी ह्या वेळार देवाचें बोगसण मागया आनी एकामेकाचें. कित्याक घोराब्यांत हें सगळें चड शिजता, तर आमकां शांती हाडच्या. ही पातकां आमची कबूल करया आनी देव आमकां पोत्तून घोटाय दितलो. एकामेकाचो मोग ताणें जसो केला ते भशेन तो आमचे सवें आसा, तो आमचे सवें रावन हो मोग एकामेकाचो कोत्तलो. हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजान थावन आमचे पातक आमी कबूल करया आनी बरोबर आमी सगळीं जाणां म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
म्हणुया, भोव व्हडत्या आनी मोहिमेवंत देवा, तुजे मुखार खालती जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सोडवणीची परब लागीं पावत येता, तर पास्काचो गूट व्हडे भोगतीन आनी सुफळायेन समोर मोग आमची काळजां तयार कर. आनी ह्या कृपेच्या नोयनाच्या दिसांनी आमी सगळीं जाणां आमची तेसां हांगसर घेवन आयिल्लीं आसा, ती तूं सगळीं शांती पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जेरेमास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी पोरसां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट धरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चित दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुद्धी प्रमाणे ती चल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केलो. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा सावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशीं सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात, पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक चित दिवंक ना. आपली मान ताणें केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चित दिवची ना. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चित दिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावनी. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो धीर खोडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सरपट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यांत माश्याक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरां वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोणमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एक देंवचार काडटलो आनी तो मनीस आसलो, पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तोरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झबूल देंवचाराचे पदाना उदेशी हो देंवचार काडटा.
येर कोण ताची परिक्षा करूंक सोर्गावेली एक खुणा ताचे कडले मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दोर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातोले आनी घोरार घोर मोडून पडटले. म्हणटोच सोयतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें उरतलें. तर बेलझुबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझुबुलाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच तेच तुमचीच नीच करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावले शे जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातियारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसात तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेहून बलिश्ट दुसरो एक येवन ताका हारयत जाल्यार जी हातियारां तो पातयेतालो ती सोगली काण घेवन तो ताचो मोल वांटतलो. म्हज्या बागा नांव तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिपडायता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमी जाणो कशे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेर बागेवन जावच्या आदीं कशे भाशेन जियेतालो. तो ताचें माप वेगळें आसलेलें. संवसारांत कशे भाशेन खुशाल जावन मातशी म्हजी बोडाय मातशी दाखोवपाक आनी म्हजो अधिकार दुसऱ्यांचेर करपाक असलें ताचें मन आसलेलें. म्हणून तो ते भाशेन वागतालो. मागीर सांत इनासान ताका सांगलें, हें संवसारी जीत सारकें न्हय तुजें. तातूंत कांय तुका फुडाराक मेवपाक ना. आतां संवसारान मातसो कोत्तलो हितूं पूण बाकीचें जालें. म्हणटूच मागीर खूब तेंपान ताका हें दिसून आयलें, हें हांव कितें कोत्तां, हें सारकें न्हय. हाचेकीन सुबेजूय आसा. कितें म्हणून आसा? देवाची येवजण ह्या संवसारांत जी ताणें येवजिल्या ती आसा. ती ताका कळोंक जाय आसलेली. कशी कळ्ळी ताका? इनासा उदेशी. इनासूय तेच भाशेन संवसारी मनीस आसलेलो आनी ताची पद्दत पळोवपाची तेच भाशेन आसलेली. पूण जेजून ताका सारको ओडून घेतलो. पूण तो ओडूनय आयलो कित्याक तो म्हणूंक लागलो, हें आदलें जिवीत म्हजें म्हाका तितलें सूख आनी दादोसकाय हाडिना आनी तें लासोना. पूण जेन्ना हांव देवाची चिंतना, देवाचे येवजणे प्रमाणे म्हजें जिवीत सारतां तेन्ना म्हज्या भितर एक आनंद आसा, तो कोणाचेंच काडूंक जायना. वस्तू उदेशी तो मेळ्ळो ना. पळयात, वस्तू पर्यंत आमकां मेळ्ळ्यो जाल्यार थोडो गोत ती आमकां दादोसकाय दिता. मागीर आमी तांकां कोंत करता, चडशें परवाच करिना. नोय आसलें की ना थोडो वेळ बरो आसता म्हणलें मागीर तें आमकां तितली दुसरे कितें वस्तू आनीक दादोसकाय दितल्यो म्हणून अशें आमी समजता. आमचे संबंद पर्यंत ते भशेन जाता. कितल्या मोगान जियेलेलीं मनशां मागीर तीं ते भशेन मोग करिनात. कित्याक लागून? कित्याक तांची पळय ती स्टँडर्ड आसा ती फकत संवसारांतलीच जाता. हाका लागून आमी तर फुडें वचोंक जाय जाल्यार देवाची पद्दत आमी पत्करूंक जाय. देवाचे मोहिमे पासून आमी जियोंक जाय. जेजून आमकां कितें सांगलें, शेवट तो कितें म्हणूंक लागलो, शेवट पर्यंत जियेतना ताणें अशें म्हणलें, बापा तुजे मोहिमे पासून हांव हें सगळें करतां आनी तुजीच मोहिमा तूं म्हाका दी. आनी हे भाशेन देवाचे आपल्या बापायचे मोहिमे पासून तो जियेतालो. म्हणून सगळें जें तो कोत्तालो त्याच एकाच मुद्द्याक लागून.
ही देवाची येवजण, देवाची मोहिमा ह्या संवसारांत आमी पळोवच्याक आनी अणभवच्याक. पूण ती कशी पाळटले आमी? जेजून आमकां सांगलां, जसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हणजे खुर्सार ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत मेलोलो आसा आनी तो आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिता. म्हणजे कितें? ह्यो ज्यो वस्तू आमकां आडायतात आनी संवसारांतल्याच पावंड्यार दवरता त्यो तो काडटा आनी आमकां स्वतंत्रताय दिता देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक. अशें ताच्या जिवितान घडलें. मागीर कितें जालें जाणें? तो इतलो दुसऱ्यां पासत वावरूंक लागलो. पूण हें कशें जावंक लागलें? आमी ह्या दिसांनी नियाळ केलेलो आसा. सदांच तो मागण्यांत रावतालो, खोतखोतीत मागणें. पूण कसलें मागणें हें? देवाक आपलें सगळेंच समर्पून त्या प्रत्येक वेळार तें दिवपाचें आनी देव जें सांगता तें आयकोन त्या प्रमाणे ताणें आपल्या जिवितान घालचें. म्हणटो तो इतलो वावरूंक लागलो. विसेंट्सा म्हणून आसलो थंयसर एक जागो, थंयसर तो भरपूर वावुरतालो आनी एकदम सादेपणान जियेतालो. थंयसर मागीर तो बोलोन्या म्हणटा पळय, थंयसर इटालियाच्या व्हडल्या शारांत आयलो आनी इतलो तो लोकां पासत वावुरतालो दीस रात की तो सीक जालो. इतलो सीक जालो की तो मोत्तालो. पूण ताचो वेळ येवंक नासलो. बरो जालो आनी मागीर तो इनासाशी आयलो. तेन्ना इनासान ताका कितें सांगलें तें सारकें ताका पटलें. ते मेरेन पर्यंत तो कितें कोत्तालो जाणें? देवा पासत सगळें कोत्तालो. कितें कोत्तालो? देवा पासत. हांव म्हजो मोग देवाक दाखोवच्याक हें सगळें कोत्तालो. हे भाशेन कोत्तालो तो. ताणें ताका सांगलें, देवाक तें नाका, देवाक तूं जाय. देव तुजें सगळें हें सगळें करूंक सोदता. आनी ही स्टँडर्ड ताणें मागीर पत्करली. हांव न्हय, देव म्हजें सगळें हें सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखयता. आनी तातूंत इतली ताका घटाय मेळूंक लागली की दीस रात मागीर तो वावरूंक लागलो. आनी आख्खी रातभर पर्यंत तो मागणें करून ताका इतली घटाय आसली दुसरे दिसा सगळो वावर करच्याक. जेम कितें जालें तर देवाचें सगळें हें सगळें दवरलें की ना, देव मागीर आमकां दाखयता कशे भाशेन बॅलन्स करपाक आमचें जिवीत. आनी तातूंत कितें मेळटा आमकां? आमकां खूब धादोसकाय मेळटा. पळयात, जेजू कितें करता पळय तो. जेजू थंयसर एकलो मोनो आसलोलो. पूण तो मोनो कित्याक लागून जाल्लो? कित्याक तसलो देंवचां ताचे मदें रिगलोलो म्हणून. जेजूक पळयोवन तो मातसो आकांतांत कसो आयलो आनी जेजून ताका बरो केलो. बरो केल्या उपरांत हो मनीस जो मोनो आसलोलो तो आतां उलोवंक लागलो आनी सगळीं जाणां अजाप जालीं. हें कशें केलें ताणें? पळय, जेजून आमकां सांगलां, हांव म्हज्या बापायक एकवटोन उलयतां आनी कोत्तां. हें इनासान पळयलें आनी ते भाशेन तो जिवंक लागलो. आनी ते भाशेन ताणें फ्रांसीस शावेराक सांगलें. आमी हें आयकलेलें आसा, खूब पाटी आयकलेलें आसा की देवान आमचें सगळें हो सगळो वावर करूंक जाय म्हणून. हें कशें समजतलें आमी? पयल्या वाचपान सांगलां, देव आमकां सगळें सांगता तें आमी पाळूंक जाय. पूण कित्याक लागून पाळिना? कित्याक आमी आमची काळीज धारून जालेली आसा. आमी देवाचें आयकोचें आसतना आमी बेजार जाता, आमचेंच कोत्ता. केलें की ना थोडो वेळ आमी कोत्ता पूण मागीर परतून तातूंतय बेजार जाता. पूण देवाचें तर आमी सदांच करीत आनी करूंक लागत जाल्यार कितें जातलें? दर दिसा आमी आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. आनी हें एकदम सोंपें, एकदम सोंपें. सुस्कार आमी भायर सोडटा तेन्ना सगळें आमचे भितर हातलें भायर सरता. तेच वतीन आमची चिंतना, आमची भावना, आमच्यो आठवणी, हे सगळे जे अणभव भितर आसात ते भायर काडया. आमी कितें करता? तेच घेवन आमी सगळो जियेता. म्हणजे आमकां बेकोवणी मेळोंक ना, आमकां समजणी मेळोंक ना.
ही समजणी आमकां मेळ्ळी की ना हें आमी कोत्ता तें कित्या पासत कोत्ता जेन्ना आमी आमचे पासत कोत्ता तेन्ना आमी केन्नाच विसरचे ना जेन्ना आमी देवा सोबें कोत्ता आमचेर कसलेंय बोगलांट आयलें कितेंय जालें जाल्यार आमी सदांच खुशाल आसतले आतां हें उलोवपाक सोंपें पूण जेन्ना आमी हे भाशेन जियोंक लागता तेन्ना आमकां ही देवाची पद्दत समजोंक लागता आनी हे पद्दती प्रमाणे जिवच्याक आमी देवा कडेन मागया आमकां सायबा तूं ही कृपा दी म्हणून खूब जाणांनी हे भाशेन सांता भक्तांनी तरी शेवटी तांकां हें दिसती पडलें आनी तेन्ना सावन ते थांबनासतना आपले गोठायन न्हय पूण देवाचे गोठायन सगळो वावर करूंक लागली कित्याक हे परी देवाचें राज तापोवन येतालें आनी हे परी देवाचे मोहिमे पासत ते जियेताले आमी तेच भाशेन कोत्ता खूब जाणां आमी बरें कोत्ता पूण आमचे वस्तुंगी आनी जेन्ना दुसरीं तें मानून घेना तेन्ना आमी रागार जाता अशें जालें की ना रोखडेंच ह्यो पळय राग आयलोलो आसा ही चिंतना आमचीं आसा ती देवाक सुस्कार भायर सोडटना ताच्या ताब्यांत करात आनी जेजूक तुमी पत्करात प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक पत्करता कित्याक जो तो जावन आसा आमचें जिवीत आनी ताका पत्करलो की ना तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी आमचें मन उजवाडा येता ताचो पवित्र आत्मो आमकां दाखोवंक लागता आनी हे भितरलें दिसूंक लागलें की ना आमकां मागीर भायलें देवाची येवजणे प्रमाणे आनी देवाची मोहिमे पासत आमी जियेतल्या जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान केलेलें आसा तो आमचे पासत मागता आनी ही आमकां कृपा मेळटलीच सगळीं आमी थोडो वेळ आमच्या आत अशें उंटयेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता आमी पूण आमी न्हय आमी नकळो पर्यंत तेन्ना हो सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आनी हो सुस्कार भायर सरता पूण आमी तर त्या सुस्काराक हाजीर जायत जाल्यार आमचें जिवीत सुस्कारा उद्देशी बदलोंक लागतलें कित्याक जेजू जावन आसा हें जिवीत आमचें सोबें आनी ताका जितली आमी हाजीर जावंक लागतल्या तितलें आमचें मन उजवाडावन येतलें आनी देवान जें आमकां शिकयलां तें सगळें आमी समजोंक लागलें जो म्हज्या बागाक ना तो म्हजे विरुद्ध आसा आनी जे म्हजें सोबें पुजायना तो सगळें इबाड करता अशें ताणें आमकां सांगलेलें आसा तर आमी ताका एकवटून रावलीं म्हणटच ताच्या बागा आमी सगळें करूंक लागतले जेजू आमच्या घरादारांनी हो तुजो अणभव घडोवन तांकां एक नवी चाल आमची दिसती पडूं दी उतरांनी न्हय पूण आमच्या चालींतल्यानूच हें तांकां घडोवन आयलें म्हणटच तुजे मोहिमे पासत आमी सगळीं जाणां जियेतल्या आनी आतां आमी तुका एकवटान सगळीं जाणां आसा म्हणटच तूं आमच्या सगळ्यांचो राजीर आसाय सगळी आमची मागणी आमी आमच्या काळजांत दवरता ती तुजे सरशी पावोवंक दी आनी तूं ती शांती पावय आनी आयज जी मागणी आमी तुजे फुडें दवरलेली आसा तीय बी आनी जितल्या लोकांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय आमी तुजे सरशी हाडटा सगळ्या आमच्या भाव भयणीचेर तुजो आशिर्वाद पाठय आनी सगळ्या जाणांक बरेपण फावो कर आनी ही मागणी आतां आमी सगळ्या दुयेंसां पासत करया आनी चड करून कोरोना व्हायरस ही पिडा सुरू जाल्ली आसा ती वाडत वेता देवान आमची काकलूत करची म्हणून मागणी करया सूर पुदेदरा आनी काकलूत देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता वय सायबा तुवें आमच्या भारतांत इंडियेंत आनी हेरा देशांनी हे वॅक्सीन भायर काडलेलें आसा आमी मानता की
तूंच आमकां सगळ्यांक बरी सावथ भलायकी ताचे उदेशी फावो करतलोय. पूण खूब प्रश्न आसात. हे सगळे प्रश्न आमी तुजे सुरशी हाडटा आनी आमकां ताचो बरो फायदो मेळच्याक आमी तुजे कडेन मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, मागणी आनी ही देणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. कोनवाडे बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां बासायताय देखून फोटकिऱ्या धाडोसपणांक ती लोबदना जावन कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्प उदेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतले अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळे मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे म्हणून जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सोगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. आमच्या घोराब्यान जी मेल्यांत तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोन दुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सोगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी भाग घेता. जाणो जावया की जेजू जो आमच्या काळजांनी आसा तो हे मागणें बापाक म्हणटा. कित्याक आमी सगळीं जाणां जावन आसा ताची कूड आनी हांगसर ताणें आमकां एकठायलेलीं आसा. तर भयणीनो आनी भावनो, सगळीं तुमची मागणी मनांत आनी काळजांत दवरात आनी जांचे पासत आमी मागता. जाणें कितलें दुसऱ्यां पासत केलेलें आसा, देवान तांकांय गोठाय भलायकी आनी आनिकूय धैर्य दी म्हणून आमी मागया. आनी सगळीं आमची इंतेसां मनांत आनी काळजांत धरून जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्यान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 52 D10. Jesuची कुडा
जेजू आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत. दोळे धांपया आनी ताका भितरल्यान आजीर जावया. भितर तो आमचें सोबें आसा. आमी सदांच ताचे सगळे मुद्दे, ताची येवजण आमी पत्करुया. आमची चाल न्हय, पूण जेजूची चाल आमी घोट दवरुया. जशे भाशेन सायबान दवरली तेच भाशेन आमकांय दवरच्याक तो आमचे पासत विनंती करता. आनी ताचें मागणें म्हणून आमी ओदीक ताचे सारकीं जावया. जेजूचे वाटेन आमी सदांच चलोंक धिरान फुडें पावलां मारया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीवंत बापा, दिव्य जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतलीं उबारून तुजे कृपेंत मोयपासान सांबाळ आनी गोठाच्या रुपान आनी आमी घेता तें तूं दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपोटे चालींत दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसोगत बसात. आतां 8 मीस आसा आनी सांगे 4:30. फाल्यां निमाणो दीस कृपेच्या नोयनाचो. सगलीं मिसां म्हणल्यार तूं व्हडलीं मिसां कशीं जातलीं. पयलें 6 मीस आसात ते इंग्लीश भाशेन, मागीर 7 आनी 8 आनी मागीर 4:30. फाल्यां 9:30 मीस ना म्हणून पुरसांव ना म्हणून पेज ते आमी हे पाटी दवरूंक ना. पूण आमी कृपेन बरोवन येत आसा. देवाक आर्गां दिवया. दर दिसा आमी 5 हांगसर पवित्र भोजन दवरता. लोक म्हणल्यार तूं हांगसर थोडो येता आनी यूट्यूबाचेरूय खूब जाण पार्टिसिपेट करता, म्हणजे भाग घेता. आनी मागीर दिसभर मागीर तातूंत म्हणल्यार तूं भाग घेतात. हें कित्याक दवरलां? आमी बरोबर सायबा बरोबर हांगसर मागणें करच्याक आमच्या गोंयकारांच पासत न्हय, पूण सगळीं जाणां जीं गोंयांत जियेतात तितल्याय पासत. खूब नाका जाल्लेंय चलता गोंयांत. आमी तांचे पासत मागोंक जाय. सगळ्यां पासत आमी मागया आनी मागता आमी. पूण संवसारांतूय खूब चलता. आयज काल जिवीत सोंपें न्हय, खूब कठीण जाल्लेलें आसा. पूण मागण्याच्या गोट्यान देव आमकां सगळ्या जाणांक राखता म्हणून हे खात्रीन आमची पावलां फुडें मारूंक जाय. नाजाल्यार आमी पिशीं जातले हांव. कित्याक चड त्रास जालेले आसा. एके आवयक बापायक भुरग्यांक पोसपाक पर्यंत सोंपें न्हय तें. पूण आमी हे भाशेन मागणें करीत रावया. तुमकां तर हे भाशेन इंतेसांव तुमची दिवंक जाय जाल्यार आमच्यान ती वाचूंक जाता, पूण ती आमी दुसरेशी घेतल्या म्हणलाय. पूण हांगसर त्या दिसा तुमकां वाचलेलें जाय, ताका लागून आमी घेता ती. आमचो फादर मर्विन डिसूजा, जाणें म्हजे बरोबर हे मीस पेटयल्लें आसा, तो ह्या आमच्या प्रांताचो म्हणजे जेजूट प्रांताचो इन्चार्ज म्हणजे फायनान्सिसाचो. जांकां तर तुमकां तर एका पाद्रीक जेजूट पाद्रीक घडून हाडूंक जाय, जाणटेल्या पाद्रीक मदत करूंक जाय. ते तुमकां फॉर्म दितले आनी तांचेर तुमच्यान बरोवन ते त्या प्रमाणे तुमच्यान मदत करूंक जाता. तुमचे पासस फाल्यां घेवन यात, कित्याक लोक सुबेज जातलो म्हणून आमकां पासस आसा पळय तांकां हांगसर दवरूंक जाता. बाकीच्यांक मागीर हेरांक जीं येतलीं तांकां सायडीन दवरूंक जाता. तुमी जाणत कशे भाशेन इतलो लोक येतलो, ताका लागून सगळीं जाणां पासस घेवन यात. सगळ्या जाणांक हांव कळीत करतां, जीं आतां आयकतात आनी यूट्यूबाचेर आयकतलीं वो तुमच्यान दुसऱ्यांकूय सांगूंक जाता. फकत ही मांडावळ फाल्यां करपाक. सुत्रायेर फादर वास्कुरेको पासत मीस दवरलेलें आसा 8 वरांचेर. ते मेले 96 वर्सांचे आसलेले,
16 वर्सां सुद्दां ताणें काम केलेला भरपूर वावर केलेलो आसा तर आमी देवाक दिनवास या आनी त्याच्या आत्म्या पासून मागया. ह्या वर्सा फाल्यां 399 वर्सां बोत्तात सायबाक ताका सांत केल्ल्याक. तो एकलोच न्हय 5 जाण आसलेले. तो मागीर सांतिनास, तेरेजा अविलाची, फिलिप नेरी आनी इजिदोर माद्रिदचो हांकां सगळ्यांक ती पदवी मेळ्ळेली. म्हणून ताका आतां इतलीं वर्सां बोत्तात. म्हणून आतां 400 वर्सां फुडल्या वर्सा बोत्तलीं. म्हणून ती आख्खें वर्स आमी ताचे पासत आदारून दवरतल्या. तर आमी आमचे प्रोग्राम मागीर तुमकां सांगतले कशे भाशेन आसतले पळय ते. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी आमी आयज जें मागलेलें आसा तें सगळें देव आमकां फावो करतलो. आनी सर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या उपरांत म्हणात सगळीं जाणां भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुझे कालीस सगळेंच लासतालें सगळेच लासताले देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचे नाव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक पोरगोटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तू गेलो आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. जोरून मेलो. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेंत भरलो मोहिमेन बोललो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेकून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ह्या ना. देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच तुजी पासत विनोती मागता. तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक आमचे ओतरेक बापाक मानतात बापाक मानता तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोती ते शांती पावय ते शांती म्हूण पावय मागता. मागता. आनी सोगटा पासत आनी सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 240 U19. San Francisco